बीजेपी भितर खंय ऑल इज नॉट वेल, सरकारा भितरय खंय ऑल इज नॉट वेल. बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणटात की रायट फोरमाचेर उलोवचें, हे पक्ष म्हळ्यार धर्मशाळा न्ही म्हणून. म्हाका एकटे म्हगेलो इश्ट म्हणपा लागलो सकाळीं तुगेलो की म्हणपा लागलो अशी परिस्थिती आसा, कांय मंत्री म्हणपा लागलो तुगेलो ज्या तरेन वागता सद्या ते पळयल्यार धर्मशाळा काय अधर्मशाळा अशें म्हणपा लागलो. प्रश्न पडपा सारकी परिस्थिती. सो कितें जालां हें आतां? 2.5 वर्सां सोंपलीं. 2.5 वर्सां उपरांत हें कितें जालां? मागीर इतली खवदळ बिवदळ, कोणाचा पायपोस कोणाच्या पांयात नाही बी म्हणटा पळय, कितें नाटक हें? आतां जे एसेंब्ली नंतर जें कितें सुरू जालां, ऑफकोर्स ताजो फ्लॅश पॉयंट जो आशिल्लो तो तुगेले मेजर जो प्रोग्राम जाला आमचो प्रुडंटाचो, ताजे वयल्यानूच तो फ्लॅश पॉयंट सुरू जाला. पूण वॉट इट सेज एक्चुअली इज बीजेपी इज मिसींग अ सेंट्रल कमांड. ह्या सरकाराक सेंट्रल कमांड उरिल्लो ना अशें तातूंतल्यान इंडिकेशन वता. तुमी ताका आतां धर्मशाळा म्हणटले. धर्मशाळा म्हणपाक आनीक एक स्टेटमेंट केलो तानावडेन कितें ही कितें धर्मशाळा न्ही, हांगा आमची शिस्त आसा, दीस इज द पार्टी वीथ डिफरन्स. तुमी जेन्ना तुमचे कॅडराचे मनीस जेन्ना पार्टीक आमदार मंत्री फक्त 2 ते 3 उरल्यात, उरिल्ले सगळे काँग्रेसीचे. ते काँग्रेसीच्या कल्चरा प्रमाणेच वागतले. हाजे पयलीं आमी काँग्रेसी पळयले कशी ती. काँग्रेसीक केन्नाच कसलीच न्यूज केन्ना सिक्रेट उरना. ती वाऱ्यार वतकीर मागीर काँग्रेसीक कळटा. सो तेंच कल्चर तुमच्या हातूंत येतलें. सो तुमी म्हणूं शकना की आतां काँग्रेसीचे कोण तुमचे कडेन आसा. तुमचे जे इशूक आतां जे आमदार आसा, मायकल आसूं, ताजी बायल आसूं, नाल्यार रोहन आसूं, आनी कोण आसूं, तुमचे कॅडराचे कोण आसा ते तुमचे पॉलिटिकली तुमच्या कल्चराचे न्ही. सो ते उलयतले. सो तांची तोंडां बंद करप ही आतां बीजेपीच्या हातांत ना. तुमी तांची तोंडां बंद करूं शकचे ना, कारण तांची पॉलिटिकल लायनूच ती. सो तुमकां आतां तें भोगूंकूच जाय. तुमी कितें केलां? तुमची पार्टी घट करपा खातीर म्हूण तुमी हेवी वेट आपल्या पक्षांक हाडले. तुमी तुमचे कॅडर ग्रो केले ना लिडरशिपीक. हेवी वेट जेन्ना हाडटा ते प्रत्येक जाण मुख्यमंत्री कसोच वागतलो. आमी हाजे पयलीं काँग्रेस पळयल्या, जेन्ना विली आशिल्लो, राणे आशिल्लो एक्स चीफ मिनिस्टर, तातूंत फालेर आशिल्लो, सगळे रवी आशिल्लो, 5-6 मुख्यमंत्र्यांचें सरकार आशिल्लें. आमी काँग्रेस सरकार पळयलां, तेंय अशेंच चलतालें. आनी आतां स्टेज तूं फाटीं एसेंब्लीक जर पळयत, मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान उबो रावपी सुद्दां आज आमदार तुका क्वचित एखाद दुसरो काब्राला सारको बी दिसतालो. रोहनाक कोणें एटॅक केलो जाल्यार ताका आदार करपाक कोण ना, मुख्यमंत्र्याक एटॅक केलो ताका आदार करपाक कोण ना. सो हेवटेन विश्वजिता एटॅक केलो ताका आदार करपाक, म्हणजे प्रत्येकाची वेगळीं वेगळीं घरां जावन ती रावल्या. सो यू कांट क्वेश्चन इट ना. आनी विरोधकांनी ते विरोधकांक नेट चडटलोच, कित्याक म्हणजे लोकसभेचो बॅकअप रिजल्ट आसा. आनी तांणी जो अभ्यास दाखयलो प्रमोद ह्या एसेंब्लीक, तूं जर पळोवशी सरकारा कडेन खंयचे सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर ती 750 कोटीची विजयान काडिल्ली, मेजून ताणें स्कॅमां काडलीं. खंयचे 270 कोटी मोपाचें, खंयचे युटीएल तुमी 20-20, 30-30 वर्सां जालीं घेवन भोंवता, तुमची लास्ट मायल कनेक्टिविटी अजून जायना. काल कॅगान रिपोर्ट हाडलो. कॅगान रिपोर्टाक तुमचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चराचे वाबाडे काडले सगळे. तुमचे कडेन अजून वखदां डिस्ट्रिब्यूट करपाची मॅनेजमेंट सिस्टम ना, तुमचे कडेन दोतोर ना, तुमचे PHC CHC कॉलॅप्स जाल्या. इन अ स्टेट वेर द GDP पर कॅपिटा GDP इज 7.5 lakhs. ह्या अशा हातूंत तुमचे कडेन बेजीक स्कुलां काबार जाली तुमची. ग्रांटेड एंड एड घेवन प्रायवेट स्कुलां, तुमची गव्हर्मेंट स्कुलां काबार करून आपली स्कुलां फुलयत, ते डोनेशनां घेतात, ते तुमचे कडल्यान ग्रांट घेतात, त्यो तुमचे बालरथ बसी वापरतात. तुमचें एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर काबार जालें हातूंत कळ्ळें. तुमचें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर काबार जालें, तुमकां मेंटेन करूंक कळना. तुमकां खंयच्योच संस्था उब्यो करून आज सरकाराची स्पेंडींग कॅपेसिटी इतली काबार जाल्या की सरकार संस्था उब्यो करूं शकना. थ्रू GSIDC यू इरेक्ट बिल्डिंग्स, तुमी बिल्डिंगो उब्यो करता, मेंटेनन्स जायना. आनी ती संस्था म्हणून ती हेल्थाची आसूं, एज्युकेशन आसूं, इन्फ्रा आसूं, ती तुगे चलना. उबे करपाची सरकाराची तांक काबार जाली. ही हो जो पॉयंट आहा तर म्हणटा की शिस्तीची आतां जे शब्द आहा पळय ते ह्या सरकाराक आनी ह्या गेटअपाक लागना. कारण 2.5 वर्सां सोंपल्यात. तांकां आतां पडून गेलां लोक रस्त्यार कितें उलयता ते.
लोक सध्या रस्त्यावेली फोणकुल उलयतात, लोक सद्याक तुगेलो पावसा लागून आयिल्लो हुंवार उलयतात, लोक सद्याक तुगेलो अनियंत्रीत आनी अनियोजीत विकास उलयतात. सो हे जे सो कॉल्ड हेवीवेट आसा पळय तांकां पडून गेला आपलें कितें जातलें तें, तांकां काय पक्षाचें व्हडलें पडून गेलें अशें आमकां तरी दिसना तांचे कडेन उलयतना. तुकाय तशें दिसता? कशें सलगपणान जेन्ना म्हणजे कंटिन्युअस जेन्ना गव्हर्मेंट तुका मेळटा ताब्यान खंयच्याय पार्टीक, काँग्रेसीक सुद्दां म्हणटाले की मत मारला म्हणून तेन्ना जेन्ना कंटिन्युअस ती काँग्रेस पावरान आशिल्ली तेन्ना. सो कंटिन्युअस हे आसपाक जायना, खंय तरी एक ब्रेक पडपाक जाय. सो हांचें जालें कितें, हांकां कंटिन्युअस मेळ्ळें. 12च्यान जें सुरू जालां पळय ते हांचे 17 घेतली, 22 आतां परत तेंचे घेतली आनी कंटिन्युअस सत्ता मेळ्ळ्या कारणान हांकां अशें दिसपाक लागलें की आमीच आतां हांगासरले रुलर आनी कोणी वचना अशें तांकां दिसपाक लागलें थोड्या जाणांक. थोड्या जाणांक अशें जालां की त्यांचे वेस्टेड इंट्रस्ट इतके आसात की राज्याचे कामाचे पडप पाड म्हणटात ते. तांकां पयलीं आपलें पळोवया, पयलीं स्वताचें हें पळोवया म्हणून तसले घटक तयार जाल्ले आसात. सो म्हाका दिसता की हे सगळे तरेचे लोक BJPन जे आयले आनी जशें तानावडे बी म्हणटा की आमी म्हणजे मोठे कुटुंब, आपले कुटुंब मोठे आनी ते सो सगळे तरेचे लोक जे आयले आनी BJPचे लोक जे शिस्तीचे आसतात नॉर्मली ते कमी आसा हितूर. आनी जशें सुयेशान म्हटलें अशें की भायले लोक चड येयल्ले आनी ते हितून पार्टीन चड आसात. म्हणून म्हाका दिसता की भितर जो परत परत असो एक परत परत ब्लास्ट जावपा खातीर जे येता, म्हणजे मायकल लोबो केन्ना उलयता, केन्ना आनी खंयचो मिनिस्टर उलयता, केन्ना रोहन उलयता. सो हे जे चल्लां पळय BJPन ते बिकॉज भायले काँग्रेसींतले आयात केल्ले लोक चड आसात म्हणून चल्लां. दुसरे वटेन म्हाका अशें दिसता की आतां जे चल्लां म्हणजे मायकल लोबो उलयता किंवा खंयचे मिनिस्टर एकामेकाच्या विरोधात उलयतात, हे म्हाका दिसता आतां जे जावपाक लागला ते BJP खातीर बरें आसा. कारण BJP कडेन जाग्यार घालपा खातीर आनी 2.5 वर्सां उरलेलीं आहा. सो हेच जर 26 सुरू जाल्ले जाल्यार ते 27च्या इलेक्शनाक कदाचित तांकां म्हारग पडपाचें. आतां 27 इलेक्शन इतलें पयस आसा की हे मदीं सगळें जावपाक लागल्या कारणान हे सगळें दुरुस्त करपा खातीर म्हणजे करेक्शन्स मेजर जे आसात ते घेवपाक BJP कडेन टायम आसा अशें म्हाका दिसता. करेक्शन्स पॉसिबल आसात कारण एक गजाल आमी मान्य करया की हें जें सेशन जालां तें जर पयलें जाल्यार प्रचंड करेक्शन्स जावपाची गरज आसा. 2.5 वर्सां जाल्यान रिशफल जातलें ना पळोवया, बट करेक्शन्स जावप गरजेची हें आतां पक्षाच्या भितरलेच लोक उलोवपाक लागल्यात, पक्षाचे सिनियर लोक उलोवपाक लागल्यात. ही करेक्शन्स करपाची सुयेशान एक तो बरो कमांड हो शब्द वापरलो. ही करेक्शन्स करपाचें कमांड स्ट्रक्चर आज पक्षा कडेन आसा. आज पक्ष तुगेलो ह्या हेवीवेटाक दुखोवपाक शकता. प्रमोद, आम्ही म्हणत आयल्या की BJP इज बीन कंट्रोल्ड बाय द सेंटर आणि एक सेंटर आम्ही मोदी अमित शाह कंबायन अशें एक पॉवरफूल एक हें करून मुखार केल्लें आसा सगळ्या लोकांच्या भितर की नो लीडर और नो लेजिस्लेटर कॅन स्टँड वॉट दे आर और कॉन्ट्रिडिक्ट वॉट दे आर गोइंग टू डू. सो इफ यू गो फ्रॉम दॅट एस्पेक्ट maybe yes they can call the shots and they can just strip off anybody, but eventually where it is leading कितें जावपाचें आसा. आतां नाव कमिंग बॅक टू युअर ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ ऑल इज नॉट वेल, इफ वी कॅन डिस्कस दॅट ऑल इज नॉट वेल थिंगाच दवरया. आतां 6 बिलां आमी विथड्रॉ जालीं वो हावस कमिटी कडेन घातलीं आनी 6 बिलांचो हें जालो. इट इज अ गूड सायन. विजयान देसाक म्हणलें की इट इज अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी आनी खरेंच म्हणया की फर्स्ट टायम the ruling has conceded yes we'll have a relook at it. It's a very good this thing. Now coming back to Lobo is saying all is not well, म्हणजे ते केला ते सामक्यान म्हणटा तो. So where is this entire thing going? Because Pramod, the bill when it goes from the department to the law department. It is then vetted by the law department, sent to the cabinet. After discussion in the cabinet, it's placed on the floor of the house. So all processes are followed. So that means some mighty force is using all his powers, overriding everything and telling the law department, "Yeah, kar do. This is my will. You frame the law according to my will. This is not my bill. This is my will. My will. You do it." And तांकां आनी कांयच पर्याय ना. So that what they have to do is in the best possible format. They will do it and maybe put a rider there down some line घालतले की just to bail themselves out. मागीर when the उदक इतले वयर पावले की ना, then it is very easy to say ना आमी न्हू ते लॉ डिपार्टमेंटान केल्ले अशें सांगपाक. It is not so easy.
Secondly, they know, the law department knows that these bills are so contentious that they will not stand scrutiny of law. Yeah. In the court, they know that after 2 years or 3 years, they will fall off. Yeah. But you must have already done that damage. So, हितून भितर खूब घोटाळो आसा and all is not well. Yes, on this count it is not well. Not what Lobo is saying. What Lobo is saying, all is not well. व्हेरी इंटरेस्टिंग ह्याच पॉयंटाचेर हो जो पॉयंट आहा ते जॉयल हॅज मेड अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट ह्या सेशना भितर आमी खूब वियर्ड गजाली केल्यात